कीर्तन 105 देव चारित्रे सो धनी आलेलुया सर्वेस्पराक गांधिया ताचे नाव हुलो मारा परसामध्ये ताचे कृत्या प्रगट करा ताका गीतां गाया ताचे स्तुती करा ताचे असर्या वर्णिया ताच्या पवित्र नावान अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा उल्हासू सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुकामोल सोदा ताने केल्ल्या असर्यासो आणि विस्मितासो ताने उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा ताच्या सेवका अब्राहमाचे संतती ताने विंचून काढलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हासो उगडास धरा तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संसारार ताची पदवी चलता आपल्या करारासो ताका उगडास आसा हजार पिळग्यापासो तू दिल्ल्या उतरासो ताने अब्राहमाकडे केल्ल्या करारासो इजाकाक सोपोत घेवन दिल्ले भाशेचो ताने तो जाकोबाक आदेश कसो थारायलो इस्रायेलाक ससनाक तक्ता तसलो करार ताने मुळे तुजे पासो तू निश्चित केल्लो कानान देश हांव तुका दितलो जेदना तांची संख्या उणी असली देशांत थोडींच आणि परखीन ती असली जेदना ती एका देशांत हावन दुसऱ्या देशांत एका राज्यांतली दुसऱ्या राज्यांत भोंवताली तेदना तांकां दगदूंक कोणाकच दिले ना तांचे पासत रायांक ताणे शिक्षा लायली म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात पूण उपरांत ताणे देशांत दुकोळ पडोवंक दिलो तांचो वरव ताणे काडून उडयलो तांचे मुखार एका मनशाक धाडलो गुलाम कसो विकलोलो झुजे ताचे पांय सांकलीनी बांदले ताच्या गोमट्याक लोंकडाचो पाटो घालो ताचो प्रवाद फावो त्या वेळार घडोवन आयलो सर्वेस्पराच्या उतरान ताणे सांगलेले तें खरें केलें तेदना रायान ताका सुटका दिवंक एका दुताक धाडलो राष्ट्रांच्या अधिपतीन ताका मुक्त केलो ताणे ताका आपल्या घराचो कारभारी नेमलो आपले आस्तीचो अधिकारी ताका केलो आपले कुशेप्रमाणे फुडाऱ्यांक शिकोवन दिवंक आणि मालगाड्यांक जानवाय शिकोवंक ताका अधिकार आसलो उपरांत इस्रायेल इजिप्ताक आयलो जाकोबान हामाच्या देशांत वस्ती केली देवान आपले परजेची संख्या वाडयली तांच्या दुस्माना प्रास बलिश्ट तांकां केली आपले परजेचो तांणी द्वेष करचे खातीर आणि आपल्या सेवकाकडे कपटान व्यवहार करचे खातीर ताणे तांचे काळीज बदलिले ताणे आपल्या सेवका मोइसेक धाडलो आणि आपणे विंचून काडलेल्या आरोनाक थंय तांणी ताची असर्या करून दाखयली हामाच्या देशांत ताची विस्मिता ताणे काळोख धाडलो आणि काळोख पडलो तरी तांणी ताच्या उतराची पर्वा केली ना तांच्या नयांचे उदक ताणे रगत जायशे केले आणि तांतल्यो मासल्यो मोराश्यो केल्यो तांचो देश माणक्यांनी भरलो तांच्या रायांच्या कुडांनी लेगून ते पावले ताणे आज्ञा दिली आणि मूस आयले सगळ्या देशांत झाडारी आयल्यो पावसा बदला ताणे खरे धाडले जळतो उजो तांच्या देशाचेर देंवयलो तांच्या दाखवालींचो आणि अंजुराचो ताणे नाश केलो तांच्या प्रदेशांतले सगळे रूख मोडून उडयले ताणे आज्ञा दिली आणि देंपे आयले अगणित नागतोडे आयले तांणी शेतांतली सगळी वनस्पती ग्राशिली भुंयचे पीक तांणी ग्राशिले देशांतल्या सर्व मालगाड्या पुतांक ताणे जिविशी मारले तांच्या तरणाटपणाच्या प्रथम फळाचो नाश केलो रुपया आणि भांगरासोवे ताणे इस्रायेलाक भायर काडलो तांच्या कुळया मदलो कोणूच आदलोन पडलो ना ती भायर सरली तें पळोवन इजिप्त घरांक संतोष भोगलो कित्याक तांचेर इस्रायेलाची भिरांत पडली तांकां सावळी दिवंक ताणे एक खूप विस्तार आयले आणि रातचो उजवाड दिवंक उज्याचो प्रकाश फांकयलो तांणी मागले आणि ताणे तांकां लवे धाडले सर्गींच्या खानान ताणे तांकां दादोशी केली ताणे कडाप फोडले आणि उदक भायर उसळले अरण्यांत न्हंय कशी ते वाडले
आपल्या सेवका अब्राहमाक आपणे दिले पवित्र उतार ताने आपल्या उगडासाक हाडले. आपले पोरचेक संतोषान आपणे विसून काढलेल्याक उल्हासाची गितां गावन ताने भायर काढून फुडें वेली. राष्ट्रांचे प्रदेश ताने तांकां दिले, दुसऱ्या लोकांच्या वावराचे फळ तांकां मेळाशे केले. तांणी ताचे नियम पाळचे खातीर आनी ताच्या कायद्या प्रमाणे चलचे खातीर. आमेन.